फिशिंग ट्रॉलर आसा त्या ट्रॉलराचेर सोलर सिस्टम बसयल्या जेणे करून तिचो फायदो सबंद ट्रॉलरवाल्यांक कमीत कमी जातलो. हांव म्हणना भरपूर जातलो पूण कमीत कमी जातलो. हातूंत काही मॉडिफिकेशनाय मुखार येतली आनी ही मॉडिफिकेशनां करपा खातीर आमचे इंजिनियर प्रयत्न करतात. सोलर पावर जी आसा ती मुखार मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चर करपाची आवश्यकता आसा. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमकां सांगलां की 2030 पर्यंत जवळ जवळ 50% ऑफ द टोटल पावर ऑफ इंडिया ची ऑलमोस्ट अबाउट 600 गिगावॅट आसा. ताजे पेक्षा चड ही ग्रीन एनर्जी मार्फत तयार जावपाक जाय. आम्ही लोकांनी आता अंडरस्टँड जावंक जाय आमचे सगळे गोंयकारांक तशें आख्खे भारताच्या लोकांनी की आमचो फ्युचर आसा ती सोलर एनर्जी. तरी ऑल्टरनेट वचपा खातीर सोलर एनर्जी ही सगळ्यात बरी. जरी इन्वेस्टमेंट पयलो चड आसलो ताजे फायदे इन द लॉंग टर्म खूब आसा आनी त्या खातीर आज उमेद जाता की आज वास्कोच्या एका बोटकारान आज आपल्या हाका बोटीक ही सोलर एनर्जी लायल्या. ज्या ओनरान जो रिस्क घेतला आणि हे स्टार्ट केला खरोखरच हे एक्सपेरिमेंट फायदेशीर जातलो. जशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर पवारान सांगला की सबसिडी करतले हे आम्ही डिपार्टमेंट तांकां थोडेफार फ्युलाक दिताच पूण सोलर हे बसोवपाक आमी तेजे प्रयत्न करतले. सोलर घाल्ले तेजे म्हाका आयसाचे सेविंग जाता. इलेक्ट्रीक पंप यूज केले, स्टॅग्नंट वॉटरा सबमर्सिबल पंप यूज केला आनी तांकां पिवपाक फिल्टर उदक. फायदो डिझल कॉस्टिंग कशें फ्युअल प्रायस रायज जायताय. हे कॉस्टिंगाचेर आमकां बेश्टे इंजीन स्टार्ट दवरून बेश्टे रेस करून पंप यूज करपा जायना.